सारे खरेदी करपा खातीर सरकारान FFS ॲप लागू केल्ल्यान मोरजे वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांक त्रास सोंसचो पडटा। गांवांत साऱ्याचें गुदांव नाशिल्ल्यान शेतकाऱ्यांक मांद्र्या, पेडण्यां नाजाल्यार महाराष्ट्राच्या आरोंदा वा बांदा वाठारांत वचचें पडटा। सरकारान सारे खरेदी करपा खातीर ॲप आधारीत प्रणाली सुरू केली आसली तरी वाठारांतले शेतकार अशिक्षीत आसून तांचे कडेन स्मार्टफोन ना, तो तांकां वापरपाकूय कळना। देखून तांकां हो ॲप वापरपाक कळना। वाठारांत सारें मेळनाशिल्ल्यान शेतकार कुशीकच्या राज्यांत म्हळ्यार महाराष्ट्राच्या बांदा वाठारांत वचून सारें हाडटात। ही ॲप सिस्टम महाराष्ट्र सरकाराक लागना, फकत गोंय सरकाराकूच लागता काय असो प्रश्न शेतकारांनी केला। तशेंच थळावो प्रतिनिधी फुकट सारें वाडटा तेन्ना ही ॲप सिस्टम लागना, पूण सामान्य शेतकाऱ्यांकूच हे सक्तीचे कित्याक केला असोय प्रश्न शेतकारांनी केला। की आज हे सरकार एक नकाले कायदे काडटात, व्याप का व्याप लायले आमकां असं जाल्लें आसा। ह्या व्याप कित्याक म्हणून केला आसा तर आज शेतकऱ्याक किंवा आतां ह्या टायमार ताका सारें खत जें आसा युरिया ताका खुबशा लागना आसा, तो थोडा वचून हाडटा आनी तो मारचो सारता, ते हाडून दवरना जास्ती ते पिड्ड्यार येता। तर ते जे हाडटलो जाल्यार वतान थंयसर तो म्हणटा की कितें तरी ॲप कर सॅप कर, हो आमचो मोबायल वय, ह्या मोबायला म्हाजे ह्या पळय म्हाका काय कळना, सॅपय काय कळना ना, कळ्ळें तुका। तर म्हणटा अशें तो क्रूज आमदारान सुद्दां तेणी सांगलें हे ॲप कित्याक केल्यात काय म्हणून। एग्रीकल्चर जे ऑफिसर आसा ते AC रुमार वतान करून बसतात आनी व्हडले नाका ते गणना करतात। त्यांच्यांनी पयलीं अशें शेतांक उतारपाचें आनी हे सांगपाचें मागीर याप आनी व्याप काय ते लोकांक कशे व्याप लागतात ते अशें हे व्याप बी हे आसा। हे व्याप कित्याक हे लोकांक व्याप करून येता, बशीन वतांक जाय, बशीन पेडण्यां वा मांद्र्यान वयतलो मांद्र्या सारके बशीन आसता ते तेंच्या कडेन ते गोवा भागांत वता ते। तर आज लोक काय करता की म्हाज्या सारक्या सुद्दां मनशान वता मी बाण्यासून एक घेवन येयलो, कित्याक व्याप बी आमकां ते काय कळना व्याप त्या महाराष्ट्र सरकाराक लागना आनी गोंयच्या सरकाराक हे लागता का। आम्ही आता हे शेअर जवळजवळ मी भुरगो आसा शाळेत वता सर 8वी पर्यंत मी शाळेत हे सुरू केले, ताका जुनाठो म्हणटात। आनी जुनाठ्यात हे आमी लागीं घरात एक आहा कायमचे आमी ह्याच शेतांत आतां शेबय हे इतले वाडले, पण आमचे मोरजेत एक सादारण एक गुदांव म्हणलं तो ना, पयलीं आसले सोसायटीचो तेन्ना तांकां परवडना आला, तांकां एक भाड्या खातीर ते परवडना, तेन्ना आमकां ही सोय बरी जाताली। केन्ना गेले 5 किलो जाल्यार 5 किलो हाडप, 10 किलो हाडप, कसलीच कटकट नासली, ते व्याप बी तसले कांयच नासले ते गुदांव। आतां हे मोरजे आतां इतके शेतकरी आमचे आहात आनी आमकां आतां जे जाणटे सगळे म्हाका जास्त सांगता, ते अध्यक्ष मी ज्येश्ठ नागरिकाचो ते मातशें हेचेर कितें विचार कर आनी कितें तरी पेपरार दी, टीव्हीर दी, जावं CMक सांग जावं मोदीक सांग, अशें करता म्हणल्यार तितून करून आमी शेतकरी आतां हे कशें कितें करतले। आतां हे शेत बघ, हे शेत मातशें सारें आतां जाय आसलें, आतां खंय वयतलो हांव सगळ्याक गेलो, पेडण्यां गेलो, थंय म्हणटाले हे ॲप म्हणून ते ॲप म्हाजें म्हणल्यार हे ॲप ना, तेच्या उपरांत मी 2दा रिक्षा घेवन गेलो जाल्यार ती रिक्षा परतली, पण ॲप म्हणलें हाड, ॲप म्हणल्यार म्हाजो हो मोबायल येदो आहा, ह्या मोबायलाचेर कितें मी ताका दाखयलें हो म्हाजो मोबायल, आमचे कडेन मोबायल घेवपाक शक्य जायना। शेतकरी आमी शेतात काम करतलो काय हे असले मोबायल घेवन शिकतलो काय येदी व्हडली मोबायल घेवन आमकां शक्य जाय, आपूण तेका सांगलें तेचे हेचेर म्हणून जायना म्हणलें, हेचेर जायना जाल्यार आमी कितें करपाचें, तुमी कितें तरी सोय करा न्हू। आमी ती म्हणाली आमकां तेच लागता, पण खूब जाणांक शेतकऱ्यांक हेच जाता, धाकटे मोबायल आसल्या प्रमाणे कांयच करूंक मेळना। आमी शेतकार कृषी कार्ड आमचे आतां म्हटल्यार आमकां आतां सारें आमकां बिलकूल ना शेताक आमच्या, आनी ह्या एफाक लागून आमचो धाकटो मोबायल आहा म्हटल्यार आमकां ते मोबायलाचेर कळना, आनी आमी आतां हे फुडें कितें करपाचें शेताचेर ती पडलें आमकां आतां सारें ना आमकां आतां। तर आमी आतां गेले जाल्यार ते आमकां एफा शिवाय दितात सारें आमकां, जाल्यार हे आमकां कित्याक दिनात आनी आमकां ते कळना, एफ म्हणजे आमकां काय कळना न्हू ते, आमी शेतकार इतके शिकांक ना ते आमच्या कडेन मोबायल ना, ते ल्हान मोबायलाचेर आमकां सारें कशें एफ काडून आमकां तुमी सारें दिवपाचें, देशात हे काय करून फायदो आमकां ना। गोमंतक TV खातीर मोरजेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।